गोंयांत शाडू मातयेच्यो गणपतीच्यो मुर्ती करपी पारंपारीक कलाकारांचो वेवसाय कावलाक आयला. सध्या शाडू मातयेचें मोल वाडला, रंग म्हारग जाला. ताका लागून मुर्तीकारांक गणपतीच्यो मुर्ती परवडना. गोंया भायल्या पीओपीच्या मुर्तींक लागून वेवसायाक फटको बसला. पळोवया खासा रिपोर्ट. गोंयच्या लोकांची आवडटी परब म्हळ्यार चवथ. श्री गणेशाच्यो मुर्ती करपा खातीर गणपती चित्रशाळेंतले चित्रकार तल्लीन जाल्यात. तातूंत तरणाट्यांनी आतां हें काम उमेदीन हातान घेतलां. रातभर जागे रावन ह्यो मुर्त्यो ते घडयतना दिसतात. सध्या गोकुळवाडी सांखळेच्या ह्या वेलिंगकर कार्यशाळेन गणपती रंगोवपाच्या कामाक गती आयल्या. सांखळेचे नामनेचे चित्रकार वेलिंगकार भावंडांची ही चित्रशाळा. गणपती मुर्त्यो करपाचे घरांत चलत आयिल्लें काम गोंयांतल्या जायत्या तरणाट्यांनी जपून दवरलां. असोच एक 30 वर्सां पिरायेचो तरणाटो म्हणल्यार सांखळे गांवांतलो कलाकार प्रथमेश वेलिंगकार. वेवसायान धंदेकार, पूण आपलो पणजो, आजो, काका हांणी सुरू केल्ली ही परंपरा ताणें आनी ताच्या भावंडांनी आपल्या भुजार घेवन ती बरे तरेन राखून दवरल्या. आणि ना म्हटल्यार आमचे गणपती 200ची सुमार आहा, सगळे मातयेचे. आणि ह्या व्हिडिओन हांव एक गव्हर्मेंटाक एकूच रिक्वेस्ट करता की आतां हे लोक आतां भायले गणपती घेवन येता पीओपीचे, जाय आपल्याक घेवन बसता रस्त्यार. म्हणजे एक हो गणपती आतां शाळा उरोंक ना. एक लोकांनी आतां हो गणपतीचो धंदो केला. लोकांनी पीओपीचे गणपती हाडटा, जाय ते घेवन बसता, जाय ते रेटींनी दिता लोकांक काडून. आनी हे मातयेचे गणपती करपी आहा पळय, खरे कलाकार मातीक हे काम करपी आहा ते थंयच उरले. तेंची कला गेली फुकट ती आतां. हे एकूच गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट आहा ती गणपती घेवन जळमाळाक बसता तांकां बंद करचे. आनी कायद्यान जी शाळा लोकांच्यो पयलीं पासून त्यो चालू ठेवच्यो. आनी हे गव्हर्मेंटान त्या रस्त्यार घेवन बसता तेंचेर कडक कारवाई घेवची, एकूच मागणी आहा गव्हर्मेंटा कडेन. अंदू तांच्यांनी आपले चित्रशाळेंत सुमार 280 गणपती केला. ह्या कामाक प्रथमेशाक ताचे भाव सत्यवान, हिमांशू, भावोजी तशेंच गांवचे बरे मागपी पालव दितात. ह्या वेलिंगकार भावंडांनी केल्ल्यो गणपतीच्यो मुर्त्यो होंडा, सड्यार, बिड्डे, वाळपय, सांखळी आनी दिवचलचे लोक व्हरतात. गणपती करपाक आतां म्हाका दिसता पयलीं आमचो आजो करतालो, मागीर काका, आतां आमी चलयता, बाबू प्रथमेश आनी हांव. आतां आमकां ना म्हटल्यार अशी 90 वर्सां तरी जातली. पयलीं घरा कडेन ते बुट्टी येयल्या बरोबर मागीर ते उदीक लागून आतां आमी मागीर ते देवा कडेन करता राधाकृष्णाच्या देवा वचून मागीर आमी हांगा येयले. थंय ना म्हटल्यार 30-40 वर्सां तरी कितें तरी केलां आसता ते. 280 सुमार आहा गणपती. सगळे मातयेचेच गणपती करता आमी. आतां ना म्हटल्यार हांगा व्होणा, सड्यार, बिड्डे, वाळपय अशें वयता सगळे कडेन. आनी सांखळेचे आमचे सगळे. आनी आमकां मदत करपाक सगळे हेल्प करपाक आमकां फ्रेंड आमचे ते करण सकल, भावोजी, आदू, साई, काका बी सगळे येता. ते वांगडा आमी मागीर रातभर बसता आनी मागीर पेंटींग करता. टोटल सगळे आमी मातयेची गणपती करी सगळे. आनी आतां ते कितें आतां ते सगळे भायले गणपती येता आनी सगळे कडेन घेवन बसता गणपती. पेंटींग केल्लेले जाता ते हे घालून. ते सगळे मागीर कितें जाता मातयेची गणपती करता तांकां सगळ्यांक त्रास जाल्लेले आहा. तर आतां कितें जाता तेंचे मातशें गिरायकां हाडलेलीं आहा, ताका लागून ते सगळे हे जाला, त्रास जाला. ते मातशें हे कितें आहा ते सगळे कडेन मातशें बंद करचें गव्हर्मेंटान. इतकेंच आमी गव्हर्मेंटा कडेन आमी रिक्वेस्ट करता. गोंयांत शाडू मातयेच्या गणपतीच्यो मुर्ती करपी पारंपारीक कलाकारांचो वेवसाय कावलाक आयला. गोंयांतल्या कितल्याशाच पारंपारीक गणपतीच्यो मुर्ती करप्यांनी आपलो वेवसाय बंद केला. सध्या शाडू मातयेचें मोल वाडला, रंग म्हारग जाला. ताका लागून मुर्तीकारांक गणपतीच्यो मुर्ती परवडना.
गणपतीचे मुर्तीचे मोल चड दवरले जाल्यार लोक घेनात, ताका लागून हो वेवसाय तिगोवन दवरप कठीण जाला आनी चड करून गोंया भायल्या पीओपीच्या मुर्तींक लागून लोक पारंपारीक मुर्तीकारां कडेन येनात आनी मातयेच्या मुर्तींची मागणी उणी जाता. म्हूण सरकारान भायल्यान पीओपीच्यो मुर्ती हाडप्यांचेर बंदी घालची अशी मागणी गणपतीची मूर्त करपी हिमांशू वेलिंगकार हाणें केला. हांव सांखळे गांवाचो. आमची जी शाळा आहा ती जवळ जवळ 80-90 वर्सां पयलींची आसा. सो हांगासर गांवाचे लोक येता, गांवा भायले आहा, सड्या वयले आहा, होणाचे लागचे गांवचे आहा पळय ते हांगा येवन गणपती व्हरता. फक्त चडशे लोक आतां चिकट मातयेचे व्हरता. आनी आतां जालां कितें की भायर आतां कोणीय अशे घेवन बसता प्लास्टराचे गणपती आनी ते सरकारान तेंचे बंदी घालची, विकूंक दिवचे न्हय प्लास्टराचे गणपती, कित्याक ते सारके बेगीन वेळ घालना. आनी दुसरें म्हणटा ते हांगासर मॅन पावर कमी आसल्या कारणान आमकां माती मळपाक बी आमकां अशें त्रास जाता. तर सरकारा कडेन विनंती आहा की प्रत्येक शाळेन गणपतीच्या शाळेन मशिनां दिवची माती मळपाक. ह्या वेलिंगकर चित्रशाळेन 90 वर्सां साकून मातयेचे पारंपारीक गणपती करतात. म्हणून कितलीशींच वर्सां जालीं म्हजो पणजो, आजो, बापूय आमी ह्याच चित्रशाळेंत येवन आमचो गणपती व्हरता अशें साखळेचो थळावो करण उसपकार हाणें सांगलें. म्हाजें नांव करण उसपकर. हांव सांखळे गांवचो नागरीक. ह्या वेलिंगकार शाळेन आमची जो आजो पणजो जे आमकां 80 वर्सां जालीं हांगासून गणपती व्हरता. हें आमकां आज्यान सांगिल्लें, आज्याक तेज्या बापायन सांगिल्लें आनी आतां आमकां आमच्या बापायन सांगलां की ह्या शाळेसून गणपती व्हरता. ह्या शाळेची खासियत म्हणजे कितें की हांगा सगळे गणपती सारके इको फ्रेंडली, म्हणजे मातयेचे करता, सारके पारंपारीक, हातीन करता, पांयान सारके मळटा. सो सद्या कितें जालां ह्या शाळेचे प्रॉब्लेम म्हणजे जे हांगा भायर बसता गणपती घेवन ते सगळे पीओपीचे, सो ते एनवायरमेंट फ्रेंडली न्हू. सो म्हाका सगळ्या लोकां कडेन विनंती आसा की जास्तीत जास्त लोकांनी चिकट मातयेचे गणपती व्हरपाचे, ह्या शाळेनसून व्हरपाचे, पीओपीचे हाडपाचे न्हू. गोमंतक टीव्ही खातीर संजना हंजुनकर.